जावच्या पयलू सुद्दां आमकां जोतान तेणें घालून आमचे लिवोन बीन घेतले असले खंयच्याच एमएलएन करूं ना एमएलए येवन सुद्दां ते सारकें करिना पूण हेणें करून दाखयलें आपणें एमएलए जावच्या पयलू लोकझिंबाबान आमच्या एमएलएक सांगला तो ओड उस्तूंक जाता तितले बेगीन तो ओड मातशें उस्तूंक आनी आमकां दुसरी पीक करूंक मेवतो म्हूण आमी आशेन रावताय कित्याक गेले ते पाटी रोयलोलें सगळें पिड्यार जालें आमगेलें देखून हे पाटी तरी पूण तेजो भोर घेवन काम करूं आनी हें मेकळें करूं ही शेतकारां जी वर्सान वर्सा शेत रोयता न्हू ते भशेन सगल्यांनी ती शेतां रोवची आनी आमचो फार्मर्स क्लब जायते हेल्प करता हें करपाक तांकां फॅसिलिटीज दिता त्यो तेंच्यांनी घेवच्यो आनी वर्सान वर्स हें शेत आसा तें परत हें करचें न्हू वर्सान वर्सा तें रोवन तें मुखार आयज हांव वेलसांव जेन्ना हांगा हांव येता तेन्ना हांव पळयतां आतां बाबा रुकुजिनान सांगलां ग्रिनरी जी वेलसांव पळय धाकलोसो गांव जी ग्रिनरी जी आसा ती आमकां बरी सुबीत दिसता आनी शेतांचेर म्हणल्यार आनी उर्बा येता जेन्ना आमी फार्मर्स क्लब करतालीं फार्मर्स क्लब जो घडोवन हाडलो कितलीं वर्सां जालीं आमकां जाता ते भाशेन आमी लोकांक आमच्या शेतकारांक आमी हेल्प करपाक वावुरता खरेंच पयलीं सद्याक आमचे जे वेलसांवचे आमचे शेतकार भाव भयणांक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ती वर्साक 2 पावटी पीक काडटा जावं पावसाचें जावं गिमाचें ही 2 पीक तें बरी भाशेन काडून ही बरी भाशेन ती आपलें आयज म्हाका दिसता शेत देखून बरें पिकलां आनी बरी पीक जाल्ली आसा हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता तशेंच हांव मागता आमचे लागीं कितें कोर्तालीं फार्मर्स क्लबाचें कितें जाय लागता तें आमी सदांच तांचे बरें आसा तशेंच म्हाका दिसता आमी कोर्तालीं म्हण थोडे म्हणटले थोडे कमेंटूय बी मारपाक शकता हांव जाणा म्हाका दूख जाल्लें आसा म्हणजे आमचे कोर्तालीं जी शेतां आसा थंय मातशें आमी कमी पडल्या कमी कित्याक पडले जी मेशिनरी आसा ती मेशिनरी आमची रोमता आनी ते आमकां ताका लागून इल्लो प्रॉब्लम जालो आसा तरी आसा तेजो तोडगो काडपाक आमी जे डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी जे एक्सपर्ट जे कोण आसा ताकाय आमी जाता तितले बेगीन हाडून जी आमची शेतांची कुट्टाड्याची शेतां आसा ती रोवपाक परत आमकां रोवपाक जाय आनी कशेंय करून हांव थोडेशे कडेन 1 वर्स 2 वर्सां कडेन फाटीं फुडें जावपाक शकता पूण म्हाका तें कशी ते एक्सपर्ट हाडून बाबा ही रोमता कित्याक हेजें सोल्युशन काडून बाबा म्हाका जाता तितले बेगीन आमची ही शेतां उबी करपाक जाय शेतकारांक आमकां बरो बेनिफीट की ती सगळी गरज आहा ती मिशनरी दीन आमकां टायम टू टायम आमकां ही चलोवत मेळटा ताका लागून हांव तेजी उपकारी हे सगळ्या शेतकारी भाव भयणांक तेंच्या नांवान हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी एसो जी सदांची आमकां फॅसिलिटी दीत रावपाक आज आमकां ही शेत देखून आमी रोयनासलेले आज तेज्या आदारान आमकां ही सगळी शेत रोवपाक आमकां सोंपें पडूंक जाता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगताले की म्हाका रिजायन जाव की ही शेत सगळी बुडटाय आनी कितें जे थोडे मनीस आहाय तेंच्यान कांय करपाक जायना आनी ताका खाली उलोवपाक जाता सो मुगे दीस एज सो मुगे मायंड बरो चलता म्हाका देवान हेल्थूय दिला सो आय कॅन चॅलेंज जे कोण उलयताय तांकां की आमगे शेत बरें आहाय आनी तुमकां आमचे शेतकार सांगताले आज पासून बरे भाशेन पिकोवला कसले प्रॉब्लेम जालना आनी आम सराको मागिलां आतां जेन्ना हे जे तुमी चयतले आतां दुसरे पिकेक की आमी सराको मागिलां की आमकां ही आखी ड्रेनेज आहा ती थोड्या एका पॉयंट वचोन आज सकाळीं आमी कमिटीन इन्स्पेक्शन केलां थिंगा आमकां WRD का मशीन घालून ही सगळी ड्रेनेज उक्ती कोन्न दिली जाल्यार न्हू आमकां अशी शेतां आहाय ती पासून कितली पीक जातली आमच्यो भयण्यो आहाय त्यो इतल्यो तयार आहाय ही शेतां पोतून करपाक सो हांव मागता सरा कडेन आमकां हे पाटी WRD कडेन मशिनां मातशें टायम घेवपाक कित्याक ते थोडे पाटी येताय थोडे पाटी कोताय आनी वयताय सो हे पाटी आमकां टायम दिवन आमचो ते पॉयंट वचोन तर केलें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें ही ग्रिनरी आनी लोक कितें कोन्न शेत पोतून काडटा ते उलयतले जाय ते उलयतले.